पंधरा मार्च पर्यंत कितें ते आपण कळयता त्याच्यानंतर परत आम्ही विचारले जेंची वय जाला आमकां जॉब कशें मेळटा सुटी नाही जिथे जॉब करतले आता तांकां सुटी नाही जॉब दिवपाचे तर मुख्यमंत्र्यान त्या वेळार हें सांगलें की आपण हे मागिल्ले आसा फायली ते पळयता उलयता करता आनी ताज्यानूच खरोच कितें तें तुमकां आमी सांगता गेली आता हो 5वो दीस आमचो आमरण उपोशणाचो तांची स्थिती जी आसा खास करून फ्रिडम फायटरांची तांची प्रकृती खालावत आसा काल श्री नागेश च्यारी हांची सांजची अचानक जी हे आसा हेल्थ जे आसा ढासळ्ळे तांकां आमी इमिडिएट हॉस्पिटलांत हाडले तांचे प्रेशर वाडलेलो तांकां चक्कर येताले आनी तांकां हार्टबीट जे आसा ते लो मेळटाले हे डॉक्टर आमी आपयल्या नंतर ताज्या दुसऱ्या दिसावूय आमी नागेश च्यारीक एडमीट केल्लो आनी ताका परत हांगा हाडलो हे करून तांचें डिसिजन ठाम आसा की आमी जो पर्यंत हे निर्णय जायना तो पर्यंत आमी सोडचना म्हणून सुरेश पारोडकर जे आसा कुंभारजुवेचे जांचें वय आसा 80 वर्सां तांचेय हेल्थ मातशें ढासळत आसा तातूंत जी श्री राया पुंडलीक शिरोडकर जे आसा तांचो मातसो प्रेशराचो हे जाता फ्लक्च्युएशन जाता बरोबर जे भुरगे आसा तातूंतल्यान रवी काल मातसो अत्यवस्थ जातलो आयज मातसो ओके आसा ताजें पण विरेन नार्वेकर जो आसा आमचो ताचे कंटिन्युअस प्रेशर जो आसा हो चडटा खूब फावटी 2-3 फावटी फ्लक्च्युएट आमकां चिंता जाता की ज्यो मागण्यो आसा बेगीना बेगीन ताणें आनी आमकां लेखी कितें आहा तें दिवचें तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता तुम्ही केल्ल्या धाडसाक आणि आज 5वो दीस आसा म्हणून चड तर तुमकां फुलांचो हार फूल न्हय फुलाची पाकळी म्हणून प्रत्येकाक हार दिता आणि तुम्ही फाटी सरच नाका आतांच होच क्षण आसा आणि आमचो मुख्यमंत्री आसा तो आमचोच आसा प्रमोद सावंत डॉक्टर प्रमोद सावंत तो सहानुभूतीपूर्वक विचार करतलोच पूण तरी तुम्ही जी त्यांच्या फाटल्यान ताकद उबी केल्या ती वाखाणण्यासारखी आसा हांव मुंबई मंत्रालयान सर्वीस करून आयिल्लो आसा गॅझेटेड ऑफिसर म्हणून आणि आता समाजकार्यच करता हांव फुडल्यान सगळी पत्र लेखन बी करता गोंयचे सगळे प्रश्न मांडटा आणि हांवें खरें म्हणजे म्हाका बसोंक जातलें आसलें पण पुणून हांव भायल्यान तुमकां जाडजूड असो दिसता सर पूण आरोग्यान तितलो हांव पयलीं सारको ना वखद घेता गोळयो घेता आनी चल्ला तर खंयच्याच परिस्थितीन तुम्ही माघार घेवं नाका आणि हे सरकार राज्य सरकार दिल्ली सरकारान सिग्नल दिल्या शिवाय कांयच करचें ना सगळ्यांक तुम्ही 93 आसात कितले 93 तांकां सगळ्यांकूच मेळोंक जाय नोकऱ्यो 26 जाणांक दिल्या अशें आजच्या पेपरान आश्वासन दिला म्हणून आसा पूण न्हय त्यांच्या फाटल्यान आनी बरेच येवपाचे आसा बरेच गोंयकार लसता म्हाजे 4 पुतळी आसा म्हाजो व्हडलो भाव आग्वाद 5 वर्सां आसलो दुसरो भाव भुमिगत मोंतेरो तेच्या फाटल्यान लागलेलो आनी हांव मुंबई शिक्षण घेतालो आनी तें शिक्षण पूर्ण करून हे आझाद हिंद सेनाक पत्र वेव्हार पावपाचो लोंडा कॅसल रॉक पांयवाटेन कुळ्या वचप तेवटेन पोल्या म्हणटा थंय वचप आनी ती तांकां पत्रां दिवप भुमिगत म्हाजें मुख्यत्व भुमिगत कार्य आसा हांवें भुमिगत काम तांकां मदत केल्या सगळ्याची
हे वल्ले वल्ले महाराष्ट्रातले नेते आचार्य ते जयंतराव टिळक, विठ्ठल आल्वारीस, नाग गोरे यांका सगळ्यांक रानून वाढलेला असा हल्ल्यार म्हणटा थंय ते मुक्कामाक आसतले. गोवा मुक्ती संग्राम आणि संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ एकाच वाटेन चाललेले. ते आमच्या बापायन रॉयल गेस्ट हाऊस म्हणून हल्ल्याळा ओपन केले. ते सगळे गोयचे ज्यो केसेस येताले ते कोर्टान वचून तांकां सोडून हाडप. सत्याग्रही एज वेल एज म्हणटाले कितें ते ब्लॅक मार्केट करतात, फेणी हाडून विकतात. तरी सुद्दां म्हाजो बापूय तांकां सोडून हाडटालो. आनी म्हाका 4थीत आसतना शाळा सोड म्हटली आनी तूं गल्ल्यार बस, नोकर आसा ते सगळें काम करतले पण तुका शाळा सोडूंक जाय. हांवें सोडली. आनी 57 जेन्ना हें जालें भाशावार प्रांत्य रचना, बापायन सांगलें म्हाजें वय जालां, तूं आतां मुंबय चल भयणी कडेन, थंय शिक्षणाची सोय आसा, नायट कॉलेज आसा, कोचिंग क्लासीस आसा, थंय चल. आनी मागीर हांव थंय वचून नायट कोचिंग क्लासीस, नायट कॉलेजीस भितर एडमीट घेवन 11वी पयलीची फर्स्ट अटेम्प्टाक पास जालो. रोखडी म्हाका नोकरी मेळ्ळी मंत्रालयान आनी 5 वर्सां भितर हांव गॅजेटेड ऑफिसर जालो. विक्रीकर भवन माजगांव म्हणटा थंय म्हाजें पोस्टींग जालें. थंय हांव 1992-94 मेरेन हांवें थंय सर्वीस केला महाव्यवस्थापक म्हणून. थंय सुद्दां सुरक्षा विभाग, खानपान सेवा हेजो इन्चार्ज हांव आसलो. तर हे सगळे भाशावार प्रांत रचनाच्या फुडारी सगळे आचार्य अत्रेक, जयंतराव टिळक, तांकां नाग गोरे, विठ्ठल आल्वारीस, नाथ पै तांकां हांवें सगळ्यांक सेवा केल्ली आसा. म्हणून म्हाका ह्याचो सगळो विचार करून, म्हाज्या वयाचा विचार करून शाळा सोडली. हो विचार करून म्हाका स्वातंत्र्य सैनीक म्हणून सन्मान मेळ्ळो. पयलीं महाराष्ट्र सरकारचो आनी नंतर केंद्र सरकारचो. आनी म्हाका आतां ह्या 9 ऑगस्टाक माननीय राष्ट्रपतीन म्हाजें स्वागत केल्लें आसा, सत्कार करून. दिल्ली म्हणूंक लागलो बाबा आपोवशकाना कोवीड आसा, कोरोना आसा, तुज्या घरात हांव गीता सोसायटी ठाण्यात रावतालो, थंयचें म्हाजें रजिस्ट्रेशन आसा. गोवा सरकारान सांगलें आमी तुका हांगासून धाडिना, तूं महाराष्ट्रान रजिस्टर आसा थंयच्यान रजिस्ट्रेशन घे. आनी हांव नरेंद्र मोदीक पत्रां बरयलीं सगळो पयलींचो रेकॉर्ड दिवन. आनी तेणी म्हाका स्वातंत्र्य सैनीक म्हणून मान्यता दिली, परमनंट केलो, रेल्वेचो पास दिलो. आनी ह्या खेपेक हांवें कांय न मागता म्हाका घरा फोन आयलो की ताबडतोब तूं सत्कार घेवपा खातीर यो. खंय ठाण्या गीता सोसायटी म्हाजें घर आसा, व्हडली धूव आसा थंय. हांवें सांगलें कोवीड आसा, बंधन आसा, म्हाका येवंक मेळचें ना, तुमी म्हाज्या नांवान म्हाज्या व्हडल्या सर्वीसचो सत्कार करा. आनी त्या प्रमाणे केलें. हे हो चित्र बताव राज, हो सत्कार काय हे बताव. तर अशा तरेन हांव अजुनूय 86 वय जालें तरी हांव समाजकार्य करता. म्हाजी बायल सुद्दां कामगार नेता आसली, APY सर्वीस करताली. प्रभाकर कुट्टे, डॉक्टर दत्ता सामंत, दिनाबामा पाटील त्यांच्या वांगडा तिने काम केला आणि तिका झाशीची राणी म्हणटाले. इतली तडफदार ती आसली. आणि 31 तारखेक तिका 7 वर्सां जातली, हांगासरूच प्राण सोडलो तिने. अशा तरेन आमचे सगळ्यांचे जाज्वल्य हे आसा, जीवन आसा. माझे तर पळयात, मी
हांव चवथीन शिकतना म्हाका शाळा सोडची पडली. वो लवंदे सर तेज्या खातीर म्हाज्या भावान पी शाळा सोडली, कॉलेज सोडलें. तो म्हण क्रांतिकारक आसलो. तेणी बॉम्बिंग बी सगळें केल्लें आसा. हांवें मात भुमिगत मेजर काम भुमिगत थंय पोल्या माजाळी आमकां हल्ल्याच्यान लॉरीन बसोवन 15 ऑगस्टाक हाडून माजाळी पोल्या आमकां आमची लॉरी रिकामी केली. आमकां सकयल देंवयले आनी भितर व्हरून घातले. झोड धरले, झोडले धरून आनी दुसरे दीस सकाळी बॉर्डरीक हाडून उडयले भायर. मागीर आमी तशेंच कुल्ल्यार म्हणटा थंय आमी रावताले. कुल्ल्यार सुपाळ दांडेली म्हणटा थंय बॉर्डर ती अजुनूय तो सीमा भागाचो हें आसा, केंद्रबिंदू आसा. आनी कालूच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यान सांगला हे 4 जिल्हे आपूण महाराष्ट्राक जोडून घेतलो. तेजे शिवाय मराठी भाशीक म्हणून जे आसात सीमा भागातले 4 जिल्हे म्हणजे बेळगाव, विजापूर, धारवाड आणि कारवार हे 4 जिल्हे मराठी हो सगळ्यांक दाखय. तेंचे कडेन दी हांव जे कितें म्हणटा उलयता ते हितून काय फटिंगपणा काय ना. हे सगळे हांवें हेजो सत्कार जाला म्हाजो. आनी तेणी माननीय राष्ट्रपतीन भेट सुद्दां धाडल्या म्हाका. ती भेट दाखयला भितर कितें भेट दिला ती. आनी आतां सगळें टेन्शन महाराष्ट्राची